पंचायत गोंय स्वतंत्र जावन 50 वर्सां जाले म्हणून दीनदयाळ योजना 2013 एक स्कीम लॉन्च केली आमच्या मुख्यमंत्र्यान आणि सगळ्यो पंचायती ज्यो आसा त्यो नवीन कन्स्ट्रक्शन करचे म्हणून आणि ज्यो रेंटेड आसा तांकांय नवीन बांदून दिवचे आणि त्या प्रमाणे 2013 साकून चालून आसा पंचायत बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन आणि ज्यो ज्यो ओनरशीप डॉक्युमेंट जेणे सबमीट केल्या जेणे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे परमिशन घेतलां त्यांच्यो पंचायती आमी कंप्लीट करपाचे चालीर आसा आणि बाकीचे ओनरशीप डॉक्युमेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाची परमिशन उरल्या त्यो आतां आमी 2020 म्हटल्यार सगळ्यो पंचायती कंप्लीट जातल्यो गोंयच्यो 2020 पर्यंत सध्या कितले चालू आसा? सध्या जवळ जवळ 55% गोंयची पंचायती जाल्ले आसा. 55% काय 55? ना 55% एक्झॅक्ट नंबर म्हाका टोटल गोंयची हय टोटल गोंयची त्यो 50 इयर्स मायज जाल्ले. हय प्रत्येक पंचायती पयलीं 2 CR जाले आतां 3 केल्या एक पंचायती 3 CR विथ फर्निचर विथ AC विथ ऑल 5% कंप्लीट जाल्या गोंयची 55%. अंदाज कितलो घेतलेलो म्हाका 90 आसा टोटल त्याच्यातली 190 आसा हय 190 पंचायती आसा टोटल 55% जाल्ले आसा आमच्यो. तुम्ही कंप्लीट डेमोलिशन करून बिल्डिंग बिल्डिंग आसा तांकां डेमोलिश करून जुने आसा तांकां आणि जे रेंटेड आसा तांकां नवीन जागो तांकां सोदपा लायला पंचायतीक आणि त्यांनी डॉक्युमेंट बांदपाचें काम तुमी करतले, जागो सोदपाचें काम तेणी करपाचें विथ ऑल द लीगल डॉक्युमेंट दे शूड सबमीट टू यू आमी देन यू विल गो फॉर द कन्स्ट्रक्शन. हय आणि आमचे जे पयशे पंचायतीक